नमस्कार. आयच्या ह्या इतिहासीक अशा ह्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. सरकाराक 1 वर्स पुराय जाला आणि अशी कार्यावळ जाता हांगा जी घडये पयलीं केन्नाच टीव्हीचेर अशी जाली ना. आमचे कडेन गोंयचे 80 ते 90% मंत्रिमंडळ धरून सभापती आणि उपसभापती हांगा आसात ह्या कार्यावळी भितर. आणि सरकाराचे 1 वर्स गेली कशें, प्रत्येक मंत्र्यान वैयक्तीक रित्या तांकां कशें गेलें, तांच्या डिपार्टमेंटाच्या दृश्टीन कशें गेलें, कितें केलें, कितें करपाचें उरलां, ह्या सगळ्या गजालींचेर आमी भासाभास करतले. हांव वळख करून दिवपाचें कोणाक गरजूच ना, तरी आसतना कोण कोण आसा ते सांगपा खातीर पयलीं आसात आमचे बरोबर गोंय राज्याचे उपमुख्यमंत्री फ्रांसीस डिसोजा सर, स्वागत तुमचें. दुसरे आसात भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकार. तिसरे आसात उद्देग मंत्री म्हादेव नायक. चौथे आसात पर्यटन मंत्री दिलीप परोळेकार. म्हणजे ह्या वटच्यान हांव तेंच्या शाळेत उपसभापती अनंत शेट आसात आमचे बरोबर. भलायकी मंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार आसात. वीज मंत्री मिलिंद नायक आसात. दयानंद मांद्रेकार आसात आणि सभापती राजेंद्र आल्लेकर आसात. सो अशें सामकें सुपर पावर पॅक्ड पॅनल म्हणपाक शकता तुमी. अशें पॅनल आसा आमचे बरोबर. मुख्यमंत्री ह्या पॅनला भितर एकाच कारणा खातीर नात. मुख्यमंत्र्याक आमी सदांच उलयतना आयकतात. आज तांचे संपूर्ण कॅबिनेट जे आसा आनी तांचे जे वांगडी जे आसात त्या वांगड्याक आमी उलयतना आयकतले. पळोवया कितें जाता तें. हांव सुरवात करता उपमुख्यमंत्र्या कडच्यान. तुमी उपमुख्यमंत्री जाले ह्या वर्सां भितर. पयलीं मंत्री जाल्ले, मागीर उपमुख्यमंत्री जाले. अशी कितें गजाल आसा ह्या वर्सांतली जी अचीव केली आनी जी 1 वर्सा भितर अचीव करपाक जाय आशिल्ली पूण करपाक शकले ना? सरकार हातीन घेतल्या उपरांत आमी लोकांक आश्वासनां दिल्लें तें प्रमुख, दॅट्स प्रायमरी. आनी जेन्ना आश्वासनां दिवन आमी इलेक्शन जिखतात तेन्ना आमकां मॅनिफेस्टोन आश्वासनां दिल्यां ती पूर्ण करपाचें आमचें कार्य आसता. म्हाका दिसता चडशें काम आमी सुरू केलां, थोडें घडलां, थोडें घडपाचें आहा. स्किमीची नांवां घेवन सांगूंक शकतलो पूण गरज ना खंय दिसता म्हाका. पूण वेलफेअर स्कीम आमच्यो चडश्यो पूर्ण जाल्ल्यो आहा. जेन्ना मुखेलमंत्र्यान सांगलें आपूण वॅट पेट्रोलाचेर देंवयता, 1 तारखेर एप्रील 2012 वॅट देंवलें. म्हाज्या त्या अंदाजान प्रत्येक घरान सरकाराचो मदत जावंक हेल्प गावलो. म्हणजे लिटर फाटल्यान 11 रुपया. आतां कोण 10 लिटर वापरता दिसाक, कोण 1 लिटर वापरता. पूण प्रत्येक घरान हेजेर परिणाम जालो, फायदो जालो. फायदो सामान्यांतल्या सामान्य मनशा म्हऱ्याक पावलो. सुदीन बाब, PWD मिनिस्ट्री मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल मिनिस्ट्री आनी ती हाताक घेवन फाटली सरकारान कितले तशें तुमी सांगले तशें कितलीशीच कर्म केल्ली आशिल्ली. जाग्यार पडल्यात कर्मां काय आनी 1 वर्स लागतले कर्म सगळे जाग्यार पडटले? खुबशीं कर्मां जाग्यार पडपाच्या जाग्यार आसा. जाग्यार पडपाच्या जाग्यार. त्या खातीरूच आमी जो प्रयत्न केला. आमचो एक गोश्ट सदांच हांव म्हणटा की जेन्ना आमचें बजेट 500 कोटी आसता तेन्ना आमी एट द मोस्ट स्पील ओवर किंवा जी ऑनगोईंग वर्क्स आसता किंवा प्रोलॉंग जाल्लीं वर्क्स आसता ती सादारण आमी 1/3 ऑफ दॅट कॉस्ट आमी काडपाची आसता. हांगा जवळ जवळ 500 कोटीचे बजेट आसतना आमी जर जवळ जवळ 1,500 कोटीची कामां काडली जाल्यार ती परिस्थिती सुदारपा खातीर आमकां 1 वर्स सगळ्यांक रावचें पडलें आनी रावले आमी. सगळे रावले, आमदार धरून आमी सगळे जे आमचे सपोर्टींग आमदार आसा आमचे जे इंडिपेंडंट ते सुद्दां रावले. आनी तांकां आमी रिक्वेस्ट केल्लो की 1 वर्सा आमकां वेगळे तरेन वचचें पडटलें. आनी आज म्हाका खूब आनंद जाता सांगपाक की आमी जी फाटलीं जवळ जवळ 450 कोटीचीं बिलां आसा ती आमी ह्या म्हयन्याक एंड जातले. आनी मुखावयलीं जी बिलां आसा त्या खातीर आमी बरें प्रोविजन केल्लें आसा. दुसरी गोश्ट, जे जैका प्रोजेक्ट आमचो मेजर आशिल्लो 1100 करोडचो तो आमी चालीक लायलो. तें इम्पॉर्टंट कारण तातूंतल्यान सावथ गोवा आसा आनी आमचो नॉर्थ गोवा जी सिवरेज सिस्टीम आसा ती सगळी ह्या प्रोजेक्टांत आशिल्ली. आनी आमचो इंट्रस्ट इतलो आसा की ह्या 2 वर्सांत सरकाराचो की येता त्या 2 वर्सांत सबंद गोंयांत लोकांक 24/7 उदक मेळपाक जाय प्रत्येक घरांत. आनी त्या खातीर वेळ पडल्यार स्टोर कॅपेसिटी जर घराची ना ती सुद्दां आमी प्रोवायड करपाचें थारायलां. जाग्यार पडटात गजाली. हय, एकदम जाग्यार पडपाच्यो आवश्यकता आशिल्ल्यो गजाली आमी जाग्यार उडयल्या. आनी ते PWDंतल्यान पयशे गायब बियब जाल्ले, खंय खंय गेल्ले, तांकां धरपाचे बिरपाचे कितें विचार आसा काय? खुबशे गोश्टी जेन्ना PWD हातांत घेतले, मुख्यमंत्र्याच्या लक्षांत येयलें की काही गोश्टी विजिलन्साक धाडपाच्यो आवश्यकता आसा. फॉर एग्जाम्पल एकाच दिसा 23 डिसेंबर ह्या दिसा कितल्योश्योच
ऑर्डरी दिल्ल्यो जवळ जवळ 60-70 कोटीच्यो ऑर्डरी एका डिव्हिजनाक, बाकीच्या डिव्हिजनात तें पळोवपूच ना. पीपल विल एका बी टेकन फॉर डिव्हिजनाक. टास्क. सो डेफिनेटली ते जे कोण इन्वॉल्व तातूंत आसा दे हॅव टू फेस. बाब इंडस्ट्री सगळे जाण म्हणटाले की इन्व्हेस्टर्स हॅव लॉस्ट कॉन्फिडन्स इन द स्टेट. 1 वर्स जाले उपरांत तुमकां दिसता की एक इल्लो तरी कॉन्फिडन्स तुमी इन्व्हेस्टरा भितर निर्माण करपाक शकल्यात? इंडस्ट्री डिपार्टमेंटाचो ताबो घेतले उपरांत आमी माननीय मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकराचे नेतृत्वा सकल जे आतां IDCचे चेअरमॅन जावन आसात, इंडस्ट्री भितर काही आमूलाग्र अशे बदल हाडपाचो आमी प्रयत्न केला. जे आमचे पयलींच्या वेळार कोणूय जर आयलो ताका सहजपणे एप्लिकेशन घेवन भायल्या भायर प्लॉट दिले वताले. आज आमी ती एक स्कीम केल्ली आसा आनी सगळ्या वर्तमानपत्रांनी ताजी एडवर्टायज येता आनी एडवर्टायज करून आज म्हाका सांगपाक खुशी जाता की तुया सारक्याक आमी 43 इंडस्ट्री जे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आनी पिसुर्ल्या जवळ जवळ 12 इंडस्ट्री हांकां आमी परमिशन दिल्लें आसा. त्याच बरोबर एक ट्रान्सफर पॉलिसी जावंक जाय आशिल्ली, ती ट्रान्सफर पॉलिसी ही जाग्यार पडले कडेन आसा. आनी आमची जे इंडस्ट्रियल पॉलिसी जवळ जवळ 90% काम पूर्ण जाल्लें आसा. आनी सबंद भारत देशांतले अथवा दुसऱ्या परदेशांतले लोक सुद्दां आतां गोंयांत येवपाक उत्सूक आसात. कारण जी एक मरगळ आशिल्ली इंडस्ट्री भितर तुमकां दिसता ती पयस जाल्या? ती पयस जवळ जवळ जायत आयिल्ली आसा. आनी 1 वर्स हे सगळे जाग्यार उडोवपाक आमचे गेल्ले आसा आनी आतां खऱ्या अर्थान मुखाल्ले कामाक सुरवात जाल्ली आसा. दिलीप बाब, मायनींग बंद पडटकीर सगळे जाण इकॉनॉमी म्हणून टुरिजमा कडेन पळयताले. अशा वेळार खंय तरी रिपोर्ट येवपाक लागल्यात की ट्युरिस्ट कमी जाल्यात, संख्या देंवल्या. जर इकॉनॉमीचो दुसरोय जो भाग आसा तोय जर असो गळसणपाक लागलो जाल्यार चलतलें कशें? ट्युरिस्ट लोक कमी जाल्या ह्या हेजेर हांव सत्य मानिना. कित्याक लागून तर आमी गेल्या वर्साचो जर आंकडो पळयत, सादारणशे डॉमेस्टीक टुरिस्ट आनी इंटरनॅशनल टुरिस्ट अशें म्हणून सादारणशे 26.5 लाख टुरिस्ट गोंयांत येवन गेले. दॅट इज अ रिकॉर्डेड, म्हणजे आमचे कडेन रिकॉर्ड थोडोसो आसा. पूण केन्ना केन्ना कशें आसता की थोडे जे आमचे टुरिस्ट आसा ते मुंबय साकून हांगा येता किंवा आपले दिल्ली साकून येता, बेंगलोरच्यान येता, हेजो रिकॉर्ड आमकां नासता. पूण ज्या पद्दतीन आमी आतां ट्रॅक करता ते आयज पर्यंत म्हणजे डिसेंबर पर्यंत सादारणशे आमी 30 लाखा पर्यंत लागीं पावल्ले आसा. आमचे कडेन रिकॉर्ड आहा पळय तो. आनी सादारणशे म्हाजें उद्दिश्ट आहा पळय म्हणजे ह्या आमच्या म्हयन्याच्या मार्चाच्या 31 तारीख पर्यंत सादारणशे ना जाल्यार एक 37-38 लाख टुरिस्ट गोंयांत येवन वयतलो. इतलो कॉन्फिडन्स आसा? इतलो कॉन्फिडन्स आसा. तर आमी डिसेंबरान हांवें पळयलें की सादारण 4.5 लाख टुरिस्ट हो एका म्हयन्यान येवन गेलो. अनंत बाब, तुम्ही काय कॅबिनेटाक नात, पण तुमची सहकार्याने जे 1 वर्स काम केलां ते काम तुमकां समाधानकारक दिसता काय आनी इल्लो चड नेट लावपा जाय आशिल्लो दिसता? डेफिनेटली. आज सरकार स्थापन जाल्या उपरांत गेल्या वर्सभराच्या कालावधीन जे सरकारान वेगवेगळी पावलां घातलेली आहा, निश्चितच आशादायी आनी खंय तरी गोंयांक एक उज्वल भवितव्या कडेन व्हरपाक निश्चितूच कटिबद्ध जाल्ले आसा. हातूंत कमी जास्त प्रमाणात थोडे एखादे हें आसात. कारण इतलेंच म्हणटा हांव की फाटल्या सरकारच्या कालावधीन जे जवळ जवळ आमी फाटीत गेल्ले, म्हणजे जे पावलां विकासाच्या दृश्टीन जी पावलां आज फुडें पडूंक जाय आसलीं ती खंय तरी आमी फाटीं गेल्ले जे आसा तो बॅकलॉग भरून काडून सरकाराक फुडें जर वतलो जायत जाल्यार निश्चितूच एक थोडो अवधी लागूंक शकता. पार्सेकर बाब, तुम्ही तर अशी वन ऑफ द सिनियर मोस्ट लिडर आणि तातूंत एक तुमच्या हाताक पडलें तें भलायकी खातें. ज्या भलायकी खात्याचेर तुमीच फाटले विधानसभे भितर तुटून पडटाले. तुम्ही ज्या मुद्द्या खातीर तुटून पडटाले ते जाग्यार पडटात काय भलायकी खात्याची भलायकी अजून आनी टायम लागतलो सुदारपाक? भलायकीच्या बाबतीन सर्वसामान्यांक भलायकीच्या क्षेत्रांत न्याय मेळचो असो आमी प्रयत्न केलो. भलायकीच्या बाबतींत म्हाका दिसता वर्षभरांत ज्यो गोश्टी जाल्यो त्यो तांचो जर पाडो वाचत जाल्यार कोणूय कौतुक करतलो. सगळ्योच जनते समोर आयल्यात किंवा ताची परिपूर्तता जाल्ली आसा तशी ना. पूण जे निर्णय जाले, एक गेली अनेक वर्सां MBBSचे सीट 100 आसले.
आमी ते 150 केले. आमी नर्सिंग इन्स्टिट्यूटांत 50 भुरग्यांक एडमिशन मेळ्ळा. आमी ते अंदूच्यान 100 व्हरतात. हांगा मेडिकल कावन्सील असले, डेंटल कावन्सील असले, फार्मासी कावन्सील असले, नर्सिंग कावन्सील नासले. आमी नवे नर्सिंग कावन्सील नोटिफाय केले. फॉर्मेलिटी जाता. हांगा मेडिकल क्षेत्रांत 150 जागा आसात. पोस्ट ग्रॅज्युएट्स 89 जातात. डेंटल कॉलेज आसा, डेंटल पोस्ट ग्रॅज्युएट जातात. पण पॅरामेडिकल कोर्सेस नासले. ते आमी येणाऱ्या जून पासून सुरू करतात. मोठ्या प्रमाणात दोतोरांचे सीट्स वेकंट असले. सादारण हेल्थ डिपार्टमेंट आणि गोवा मेडिकल कॉलेज हातून आमी ह्या वर्सा 150 दोतोरांचे अपॉइंटमेंट केल्या. नर्सेस हांव सांगता गोंय मुक्त जाल्या नंतर केन्नाच एका फावटी 100 नर्सेस अपॉइंट केल्ले नासतले. एट नो पॉयंट ऑफ टायम. अंदू आमी 289 नर्सेस घेतल्यात. पहिली बॅच घेतली, दुसरी एक आठवड्याभरात भितर जातली. मलेरिया वर्कर्स 68 मलेरिया वर्कर्स गेली 17-18 वर्सां तळमळटाले. अनेक आरोग्य मंत्र्यांची तोंडां पळयली. आरोग्य मंत्र्यांनी त्यांच्या खातीर पोस्ट क्रिएट केले, एडवर्टिजमेंट दिली, घेतले भलत्याकूच. त्यामुळे सामान्य आमच्या सरकारान पहिल्या कॅबिनेटाक जर कितें निर्णय घेतलो जाल्यार त्या 68 लोकांक आमी रेग्युलरायज करून सोडले. गोवा मेडिकल कॉलेजींत हाचेर क्लास 4 स्टाफ, पेशंट अटेंडंट सादारण 190 असले, जे कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसाचेर असले. तांच्या खातीर पोस्ट फाटल्या सरकारान केल्ले, पूण भरता आसतना भलतेच भरले आनी आपल्या मतदारसंघात. तुम्ही म्हणटात की तुम्ही फाटली 1 वर्सा भितर एडमिनिस्ट्रेटिव्ह रिफॉर्म्स चड केल्यात. गोवा मेडिकल कॉलेजींत अनेक गोष्टी जाल्यो. म्हणजे आमी सुपर स्पेशालिटी करपाचो निर्णय घेतलो. मिलिंद बाब, तुमकां सगळे अख्खी गोंयचो एकच प्रश्न आसतलो, सादो प्रश्न तो सामको सामान्य मनशाचो. लायट वचपाची कमी जाल्या, इतलो सादो प्रश्न हो. काय वाडल्या? तुमकां कितें दिसता, खरें सांगात. एक वर्साच्या काळान जेन्ना हांवें पॉवर डिपार्टमेंट हातून घेतले तेन्ना हे समस्या म्हणजे तुम्ही आता जे सांगले ते पयलींच्यान चालू आहा तशें आतांय बी चालू आसतले. एक मेन तेचें कारण अशें आहा की जेन्ना ऑल ओवर गोवा ओवरहेड लायन्स आहा तेन्ना हे डिस्टर्बन्स आनी अशें लायट परत परत वता ते खंय तरी येतलेच. ताका कारणां खुबशीं आहा. खंय तरी सादारण एक माडाचेर चुडत पसून पडली जाल्यार लायट वता.